सोमारा बायलांच्या प्रतिभेक वाव दिवपा खातीर गोमंतक आणि अमूल हांच्या जोडपालवान भुरग्यां खातीर पौष्टिक आहाराचेर आदारीत पाककला सर्त पणजेच्या भगिनी मंडळ कार्यालयात आयोजित केल्ली। ह्या सर्तीचे पयले इनाम तेजा भाटकर हिका फावो जाले, तर दुसरे आणि तिसरे इनाम साधना सलीम खान आणि शीला नायक हांकां फावो जाले। ह्या वेळार गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक, अमूलाचे गोंय मुखेली संतोष मेघानी आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या सर्तीचे परीक्षण उज्ज्वला तारकरान केले, तशेंच रती नायकान सुद्धा हाचे प्रशिक्षण केले। म्हाका दिसता अशे तरेन जेन्ना जाता तेन्ना तुमचे भितरली एक राग, तुमचे भितरलो एक संताप, राग आनी संतापाक असंतोशाची वळख मेळपाक भितर फकत तुमचे भितरलो राग भितर दामून दवरून कांय फायदो ना। तुमी भायलांनी बोवाळ मारपाची गरज आसा आनी जाल्यारच म्हाका दिसता पणजे सिटी तुमची जर 1942 सावन जर तुमचे भितर एक चळवळीचो स्वभाव आसा तो फकत कल्चरल बाबतींत उरचो न्हय, तुमचे भितरलो राग रस्त्याचेर येवपाचो। वर्तमानपत्रां केन्ना लोकांचे आवाज किंवा लोकांचे पयलीं भितरले पळय उमाळे आसात ते जेन्ना भायर हाडटात तेन्ना लोकांचो ताका प्रतिसाद मेळपाक जाय। फकत वर्तमानपत्र बोवाळ मारले म्हूण जायना। खूब जाणां हांवें पळयलां, आमी गोमंतकाक देखून एक फार्म आसा, ताणें म्हाका 2 दीस पयलीं फोन मारलो, अरे स्मार्ट सिटीच्या नांवान आमच्या मुखावेलो रस्तो खणला, उदक रस्त्यार आयलें, इतल्यान तें गटाराचें उदक रस्त्यार आयलें। हांवें रोखडो म्हजो टीव्हीचो कॅमेरामॅन थंय धाडलो आनी ताका सांगलें ह्या फार्मसीवाल्यान हें घे म्हणून कोड घे। तो म्हणटा ना ना म्हजें नांव दिनाका। आमी वर्तमानपत्रांनी पत्रकारांनी झगडप, सरकाराच्या विरुद्ध आवाज उठोवप, तुमचे प्रश्न धसाक लावप, तुमी मात आमचें नांव नाका, म्हज्या धंद्याक त्रास जातलो, म्हज्या घोवाक आमचें जातलें, आमी भायर रस्त्यार गेले जाल्यार आमकां कोण म्हणटले, तें अशें जावपाचें ना। बायलांनीच फुडाकार घेवपाची गरज आसा, तुमकां कोण काय म्हणना। तुमी जेन्ना सगळे एकमेकांक एकलो उबे रावन तेन्ना फुडें कितें म्हणूं शकता, जेन्ना 10 बायलो येतल्यो, 50 बायलो येतल्यो, 100 बायलो रस्त्यार उबे रावतल्यो, तेन्ना आमदाराक, थंयच्या थळाव्या नगरसेवकाक, स्थानीक लिडराक मानचेंच पडटा, आयकून घेवचेंच पडटा।